होम स्वीट होम ह्या कोंकणी सिनेमान नवो इतिहास घडिला. कोंकणी सिनेमांच्या इतिहासात पहिलेच फावट पहिलेच दिसा हाऊसफुल बोर्ड दिसलो. गोंयांतल्या ज्या ज्या थिएटरांनी होम स्वीट होम सिनेमा चलता थंय शो हाऊसफुल जाल्यात असो दावो निर्मात्यांनी केला. नामनेचो कोंकणी निर्मातो राजेंद्र तालेकानूय ह्या सिनेमाची तोखणाय केल्या. ऑलमोस्ट आयचे सॅटर्डेचे शो सुद्धा सगळे हाऊसफुल गेल्ले आसा. वास्कोचे आणि मडगावचे 50% ऑलरेडी एडवान्स बुकिंग जाल्ले आसा. आयनॉक्स आणि बिचोले तसेच सिनेवर्ल्ड मार्शल ऑलरेडी बुक जाल्ले आसा. स्वीट होम 26 डिसेंबराक रिलीज जाला आणि ऑलमोस्ट काल एक रिकॉर्ड केला गोवन फिल्म इंडस्ट्रीन. होम स्वीट होमान खूप बरी गोष्ट आसा ही आमच्या फिल्मा खातीरूय बीन आनी गोवन फिल्म इंडस्ट्री खातीरूय. ऑलमोस्ट सगळ्या थिएटरांनी हाऊसफुल शो आशिल्लो, एक थिएटर सोडलें जाल्यार. आणि आज जितलो पर्यंत सद्या रिपोर्ट मेळ्ळा त्या रिपोर्टा प्रमाणे सगळ्या थिएटरांनी मोर दॅन 50% तिकेट बुकींग ऑलरेडी जाला. हे आमचे पिक्चर म्हणून सगळ्यांनी हे पळोवपाक निखाले येवचे. सगळ्या कडेन मागता परत एकदा होम स्वीट होम सक्सेसफूल करात. आणि बेस्ट पिक्चर मुवी लागले आणि म्हाका दिसता की गोंयकार सगळे जाण पळोवंक जाय. बऱ्या प्रश्नांक वाचा फोडलेली आसा आणि गोंयांत जे बाकीचे इश्यूज आसात जे आयज फक्त तेंच्यांनी हांगासर एक स्पर्श केला डायलॉगांसून तेय बी तेंच्यांनी फुडें हाडचे. Every Goan has to watch this film and take some important notes from this film. पणजेच्या पोटवेंचणुके खातीर आपूण उमेदवार आशिल्ल्यान बीजेपीचे नगरसेवक आनी आयुक्त संजीत रॉड्रिग्स मेळून घाणीचें राजकारण करतात असो महापौर सुरेंद्र फुर्तादोचो आरोप. राजधानी पणजेंतलो कोयर कुसत आसा. कामगारांनी संप फाटीं घेतलो तरी एकठांय केल्लो कोयर उखलपाक ट्रकांच्यो चाव्यो दितले जाल्यार आयुक्ताचो पत्तो ना. आपूण कसोय 2 दिसां भितर पणजे शार नितळ करतलो म्हूण महापौर सांगता. बीजेपीचे नगरसेवक आणि आयुक्त संजीत रॉड्रिगेजाच्या राजकारणाक लागून पणजेत कोयराच्यो राशी पडल्यात. आपल्याक लोकांमुखार ल्हान दाखोवपाक हे कारस्थान चल्ला असो आरोप महापौर सुरेंद्र फुर्तादोन केला. आयुक्तान कितली आडमेळी हाडली तरी 2 दिसां भितर शार नितळ करतलो म्हूण सुरेंद्र फुर्ताद सांगता. की स्ट्रायक कापा जाल्यार त्या दिसा कोणे पूण ती सगळी चावी आपणाच्या हातीन बसले ट्रकाच्यो म्हणून ट्रक चावी कोणाच्या हातीन आहा जाल्यार ट्रक कशे भायर सरतले. हाव वील ट्रक मूव आउट. दीस इज अ व्हेरी व्हेरी बिग कॉन्स्पिरसी बीइंग प्लांटेड बाय द BJP because I am contesting the election in Panjim. They wanted to spoil my name to say that I am an inefficient mayor. I kept quiet and my corporators kept quiet for 10 days. We gave all the opportunity to Sanjit Rodrigues to clear the garbage of the capital city of Panjim. For 10 days we did not say anything. First he brought 50 workers, then he brought some 75 workers. Those workers will come at 11 o'clock to report on duty and 5 o'clock they will go back. They did nothing. Panjim was stinking. And commissioner had no other source of cleaning the city. He had promised the chief secretary not to bother about workers. He's got a lot of workers. Tell me, what did the commissioner do? Commissioner only played games against me by meeting the BJP top brasses. I will expose the names. I know when they met, where they met, and what did they discuss. इतल्या मजगती बीजेपीचो उमेदवार सिद्धार्थ कुंकळयेकारान टोंका ते सांतिनेज मेरेनच्या 4 लेन आणि हॉट मिक्सिंग रस्त्याच्या कामाचे उक्तावण केले. सिद्धार्थान थंयच्या उद्यानाच्या सोबितीकरणाच्या कामाचे उक्तावण केले. प्रुडंटा खातीर देवेंद्र गांवकर. घेवया एक विराम.